गायन करूया A2 पेज नंबर 1 A2. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो जेजू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ट्रिजा सुस्नादन पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. तशेंच मागुया सोंपून गेल्ल्या मारियो वाज देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जुएल डिकोस्टा आनी डॉरिस फेर्नांडीस. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. भो करून आमच्या राज्या पासत मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्यान सगळ्या धर्मां मदीं जी उचांबळी घालपाचो प्रयत्न चालू आसा तो पिड्ड्यार जावंक आनी सगळ्या गोंयकारांनी आपल्या मदें शांती समाधान सांबाळूंक आमी मागुया. आनी जे कोण उचांबळाय करूंक सोदतात तांची मनां बदल म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो पुनर्शिवन जाल्लो जेजू वेगवेगळ्या लोकांक आपणा सरशीं ओडून हाडटा. जायते फावटी घडी आमची गरज आसा देवाक ह्या दुसऱ्या लोकांक भो करून जांकां आजून क्रिस्ताची खबर मेळूंक ना वो जे कोण जाणा जावपाक सोदतात देवाची खबर घेवपाक सोदतात तांकां लागीं हाडूंक. पूण आमी जायते फावटी आडसाय केल्या बेसारमाय केल्या वो दुबावल्या फाटीं रावल्या. असलें आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपतविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेत सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपतविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या काकूतसारा बापा खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडोवन तुज्या थाव नाशिल्ल्या माय मोगाच्या तुवें आमकां ह्या पासकां काळार दुबाव वर्ते पुरावे दिल्यात. हें सोत आमी ओळखून घेवन तें थीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माई मोगाची गोडसाण भरपूर चाखूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दक्षिण वाटेन जेरुजालेक थावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटूच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें.
एक इथिओपियेकार जात्रेक जेरुजाल्याक गेल्लो. तो एक हिजडो आनी कांडाका इथिओपियेचे राणीच्या आख्या भांडाराचो अधिकार आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियेकार इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मूं? ताणें प्रतिपाल केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हजें कशें समजूंक जाता. म्हणटूच गाडयेंत चडून आपणाची बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची कास्त लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकूड आसा? फिलिपान म्हणलें, सगळे काळजान तूं सोत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजडो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतूच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पडयोंक ना. आनी सगळो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगळ्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्याक वचो पर्यान शुवर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतोरे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. परतून म्हणुया, प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडले ताडेन ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आदळूंक दिले नात. जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यांनो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलें तें वर्णितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उडगार. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. उंडो खातात तो सासणाक जिवो आसतलो.
Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मा तुका सुम्या. जेजू नुरपंचीक म्हळें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलों. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना खेलो आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गार्थावन देंवलेलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो, आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे नी तुका क्रिस्ता. बापाशी येवपाचें आपोवणें आनी बापाशी येवपाचें देणें वो बापाशी रावपाचें देणें. भाव भयणीनो, बापाशी यो म्हणून सगल्यांक आपोवणें आसा. खुद देवाच्या बापाच्या पुतान जेजू क्रिस्तान हें आपोवणें सगल्यांक दिलां. सगलीं तुमी म्हजेशी येयात. कित्याक येयात तेंय सांगलां. खेरीत भाशेन बापाक पळयल्लो फकत पूत म्हणजे जेजू आसा, आनी ताका खुशी आसा आमकां सगल्यांक आपल्या बापाशी व्हरूंक. आपल्या बापाशी व्हरूंक म्हणटा तेन्ना बापाच्या संबंदान आमी जिवीत जोडूंक. आनी देखूनच हो जिविताचो उंडो, स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिविताचो उंडो तो आमकां दिता. बापाचें जिवीत आमचें सवें आसूं. पयल्या वाचपान आमी आयकता, बापाशी ओडून हाडूंक एका मनशाक जो पदवेन आसलेलो, इंजडो आनीक भोव करून सगलो दुडवांचो कारबार राजाचो सांबाळटालो तसलो मनीस, पूण काळजान तावन बरो, देवाक सोदपी, वायट मनीस न्हू, पातकी मनीस न्हू, बरो मनीस. तरी आसतना देवाक सारको ओळखो नासलो, देखून देवाची वळख घेवंक तो पवित्र पुस्तक वाचीत आसलो. जरूय तो जुदेव न्हय, पूण पवित्र पुस्तक वाचून आपुणूच एक प्रयत्न करतालो देवाशी पावपाक. इजायासाचें पुस्तक वाचतालो, पूण वाचलां तें समजनासलो. आनी असल्या वेळार खुद देव आपल्या आत्म्यान फिलिपाक ताचेशी हाडटा, जेजूचो आपोस्तल. आनी ताचो प्रश्न, तुवें कितें वाचलां तें समजलां म्हूण? समजलां मूं? म्हाका शिकोवन दितलो वो म्हाका ताचो अर्थ दितलो कोण ना जाल्यार हांव कशे भाशेन समजतलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज असले जायते मनीस आसात जे काळजान एकदम बरे, देवाक सोदतात, बरेपण सोदतात, पूण तांकां हो आदार दिवपी घडये कोण ना जाला. जाल्यार असल्या वेळार जीं कोण आमी क्रिस्ताचीं पाटलावदारां आसा, जावं आमी याज्ञीक जावं आमी गृहस्थी मनशां, आमकां जण एकल्याक हो कायदो आसा. तर आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या करण्यांतल्यान वो आमी जें मार्गदर्शन दिवपाक जाता, आमचो एडवायस केन्नाय
वो ज्या कोणाक खरेंच सारकी समजणी जाय पवित्र पुस्तकाची वा आमच्या धर्माची वा आमच्या धर्माच्या रितींची, पयली सुवातेर आमकांच तें कळपाक जाय दुसऱ्यांक सांगतलो जाल्यार, आनी आमकां जरी तर कळना जाल्यार ह्या मनशाक कोणाशी धाडपाचो, खंय ताका हें सारकें एक्सप्लेनेशन मेळटलें हें आमी जाणा जावपाक गरजेचें. आयच्या दिसा की कृपा आमकां मागुया, आमी जोण एकलो ही हातयारां जावं फिलिपा भाशेन, आमी जोण एकलो जेजूचे खरे पाटलावदार जावं आनी जेजू भाशेन आमी दुसऱ्यांक बाब दाखोवं. आमकां जोण एकल्याक एमिसाचे भेटेन कृपा मागुया आनी हो सर्गींचो उंडो जो आमकां जिवीत दिवंक आयला तो आतां ह्या आल्ताराचेर नव्यान तयार जाता, नव्यान आमचे पासत जाल्यार ताका घेवन दुसरीं जीं कोण आसात भोव करून बऱ्या मनाची मनशां आसात आनी देवाक सोदतात, बरेपण सोदतात, वो धर्मीक एकवट सोदतात, तांचे बराबर आमी सहभागिलीपणान आनी आमचें मिसांव जिवन जिवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन करुया C10 पेज नंबर 32. C10 पेज नंबर 32. बाबा भयणी बापाक पेटू भांगर नाका रुपे नाका, आपल्या कडसा सगळे गोपू जेसू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा खुशी घुरीस लेगो मोगान वेंगोन जिवीत सोडून जेसू तुझे काळीज मागता. जेसू मागता कुशेन दिता सोगलेंच मोचे बापाक भोगता. जेसू मागता कुशेन दिता सोगलेंच मोचे बापाक भोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयू बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा, तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका आजोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका आजोय. उंच सर्गी तुका आजोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. एकामेकाक देवाची ओडून हाडूंक आमचें उतर, आमच्यो करण्यो आनी आमच्या जिविताची क्रिस्ती वागणूक देव आमचे लागीं मागता. तरीच कृपा आमकांय मागुया आनी आमी खरी क्रिस्ती चाल चलूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचें सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करुया D15 पेज नंबर 55 D15. Jesu म्हाका तुजी गरज, सुके सोमीक जशें उदक, उज्या दिव्याक बळविजलेचें, यंत्राक चलूंक बलुबेचें, उज्या दिव्याक बळविजलेचें, यंत्राक चलूंक बळुबेचें, तुजे बगर मागना जिवीत, नाबोर जेजू आनी पदवी, तुजे बगर मागना जिवीत, नाबोर जेजू आनी पदवी. मिठाव जेजू पुर्णाकार सार, तेला पोंटी तेला विने, कातोलोलो रुकाकांदो, बिगडलोलो कुडीसांदो, कातोलोलो रुकाकांदो, बिगडलोलो कुडीसांदो, तुजे बगर मागना जिवीत, नाबोर जेजू आनी पदवी, तुजे बगर मागना जिवीत, नाबोर जेजू आनी पदवी.
पूण तांचे पासत मरून शिवून जालो ताचेच खातीर जिवच्याक जेजू सर्वां पासत मेलो. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओंकार. गायन कोरिया T26, पेज नंबर 215, T26. मारिया माय कुरपेची कोतावीन जल्मलेली, मारिया माय जेजूची, मारिया माय मोजी, मारिया माय कुरपेची कोतावीन जल्मलेली, मारिया माय जेजूची, मारिया माय मोजी. बोदुलोक तुझे नाव, काळजांत म्हज्या घुमता, मोवा वरती गोडसा, जिबेर मोचे खेळटा, मोगाचे माय मोचे, तुझे वेगेंत रिगता, मारिया